जावं बारामाही तर तुमी करतात आनी गव्हर्मेंट म्हणटा की ऑनलायनीचेर हांगसर म्हाका दिसना हे सक्सेसफूल जावपा ना कारण गांवांनी खंयच इंटरनेट ना हे गोंयभर इंटरनेट सगळे कडेन ना थोडे कडेन मेळटा थोडे इवन आमी आतां हांगसरल्यान कदंबा पणजे वयता कदंबाचेर तुका इंटरनेट मेळना म्हणजे जे कनेक्शन इंटरनेटाचेर ना आनी तुमी कशें ऑनलायन घेतले काही घरांनी तुका कनेक्शन आसतलें गरीब लोकांच्या घरांनी ते इंटरनेटाचें कनेक्शन आनी थंय कनेक्शन मेळना जरी पिरोळ मेळया मडकय धरया आनी खंय धरया बांदोडे धरया किंवा फोंड्या धरया खांडेपार धरया सगळे कडेन सारकें मेळना बेजिनी हें तुगेले बारीक लोक भुरगे गरीब लोकांचे भुरगे जे आसात ते कितें करपा तेणी ऑनलायन कशें करपाचें कंप्युटर आसा कंप्युटर ना तेंचे कडेन मोबायल जाय इंटरनेट जाय मोबायल आसल्यार इंटरनेट ना म्हणजे आमी गव्हर्मेंटाक सजेशन दिलां की तुमी जे आसात सगळे कडेन जे आसा कंपनीची मिटींग आपोवची आनी हेंची मिटींग घेवन सगळे गोंयभर टावर घालची तेन्नाच तुमी ऑनलायन घेवंक शकता ऑल गोवा जे मेळना ते मेळपा लागतरी ऑनलायन करूं शकता पूण आतां तुमी दुसरो उपाय करचो दुसरे हांकां आपोवचे टिचर आपोवचे प्रोफेसरां आपोवचे पेरंट्स आपोवचे आनी तुमी तेंची मिटींग घेवन आतां कशी करुया लोकांच्या विश्वासाचेर करपाचें ना तुमी ऑनलायन म्हणल्यार ऑनलायन. हांव नितीन कोलवेकार फोंड्या रावता. प्राथमीक शाळा GMSची थंयच्यान हांव पेरंट टिचर्स असोसिएशनाचो अध्यक्ष आसलो. त्यानंतर IVBD हायस्कुलान हांव बरेच वर्सां PTAचो चेअरमॅन आसलो आनी आतां GVMS हायर सेकंडरी स्कूल फर्मागुडी हांगा PTAचो चेअरमॅन आसा. सध्या COVID-19 अर्थात कोरोना व्हायरसाचे जे अपग्रेडेड नॉवल फॉर्म आसा ह्या नॉवल फॉर्मा खातीर ह्या COVID-19 खातीर जगभरान चळवळ माजलेली आसा आनी तितूंतल्यान आमी गोंयकार किंवा गोंयचे लोक सुटूंक ना. COVID-19 खातीर वेगवेगळ्यो समस्या निर्माण जाल्यात. प्रामुख्यान हो जो रोग आसा हेचेर उपचार ना गावूंक ना किंवा तेजे कडेन कशें डील करप हेंय अजून कळूंक ना. त्यानंतर तो प्रामुख्यान खोकली आयल्या उपरांत किंवा हितूंतल्यान पसरता आनी तेचे खातीर म्हणजे तो पसरपी रोग असल्या कारणान गव्हर्मेंटान तेचेर काही बंधनां घातलेलीं आसात. म्हणजे गॅदरिंग्स आसपाना म्हणजे लागीं लागीं रावपा जायना किंवा मास्क वापरूं जाय सॅनिटायझर्स वापरूं जाय ह्या सगळ्यो गोश्टी असल्या कारणान सुरक्षतेच्या दृश्टीन खूब गोश्टी करच्यो पडल्यात. आनी ह्या फाटभुंयेचेर शैक्षणीक क्षेत्रानूय एक खूब विचार करपाची पाळी आमचेर आयिल्ली आसा. कारण पालक आयच्या स्थितीन आपल्या भुरग्यांक ह्या दुयेंताच्या फाटभुंयेचेर स्कुलान धाडपाक राजी नात तयार नात किंवा ते भितात आनी भिवचे कित्याक न्ही जाल्यार एकंदरीत जी परिस्थिती पळयली जाल्यार ते एकंदरीत वातावरण हे भयाप्रदूच आसा. आलेख सुंदर मांडलेलो आसा ती म्हणटा इतली घाईगडबड करचे पेक्षा एक 6 महिने फुडें वचूनी न्ही जानेवारींतल्यान सुरू करुया आमी स्कुलां. जानेवारी पर्यंत जो टायम मेळटा त्या टायमा भितर आमी वेगवेगळ्यो गोश्टीचेर काम करुया जी म्हणजे शैक्षणीक क्षेत्रांत जी अराजकता आसा किंवा एक मॅस चालली आसा किंवा तितून एक परिपक्वता जाय आसली ती ना ती हाडपा खातीर ह्या 5-6 म्हयन्यान काम करुया. जानेवारींतल्यान सगळी सुरू स्टार्ट करुया. वेगवेगळे बोर्ड आसात मागीर NCTRC आसत गोवा बोर्ड आसत किंवा महाराष्ट्राचो ह्या सगळ्यांक कॉम्पायल करुया आनी तेंच्या खातीर एक सेंट्रल गायडलायन तयार करुया आनी त्या गायडलायनी प्रमाणे आमी सगळ्यांक खातीर एक तरेचें शिक्षण किंवा एक तरेच्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज किंवा एक तरेच्यो सुटयो ह्यो सगळ्यो गृहीत धरून जानेवारींतल्यान सुरू करुया. होय विचार खरें म्हणजे सुंदर आसा हेचेरूय विचार करुया. आतां चड चर्चेन सद्या येता तो आसा ऑनलायन एज्युकेशन. कॉन्सन्ट्रेशन खूब जाता कारण दोळे धांपून सुद्दां आयकूंक मेळटा कितें. सो कॉन्सन्ट्रेशन हो जो पॉयंट आसा हो रेडिओ वयल्यान सुद्दां येता. मागीर रेडिओ वयल्यान कित्याक लॅक्चर आसची तेय जाता आनी ह्या हितूंतल्यान कमीत कमी स्टाफ लागतलो किंवा कमीत कमी यंत्रणा लागतली. चडांत चड भुरग्यां कडेन हे एका बरोबर पावतले एका तरेन पावतले. म्हणजे तो पेपर जो आसता 12थाचो जावं 10थाचो जावं हो सगळ्या गोंया खातीर एकूच आसता गोवा बोर्डाचो म्हणून. सो सिमिलर टायप ऑफ एज्युकेशन एका बरोबर सगळ्या भुरग्यांक मेळटलें. म्हणजे एखाद्या स्कुलान एखादो टिचर बाद शिकयता अशें म्हणुया आमी कितें जाल्यार तो बाद शिकयत तो टिचर थंयच उरतलो आनी बरे शिकोवपी टिचर्स हे ऑनलायन येवन शिकयतले. तेच्या खातीर कमीत कमी टिचरा भितर हे जातलें. पूण हितून आनी एक धोको आसा की अशें जर एक 4-5 लोक जर गोंयभर शिकोवपाक लागले जाल्यार बाकीच्या टिचरांचें कितें अनएम्प्लॉयमेंटाचो प्रश्न येवं शकता.
सो ह्यो सगळ्यो गोष्टी गृहीत धरून ऑनलायन शिक्षण हे तितले सोयीस्कर न्ही किंवा ते टायम बींग आसूं शकता जावं येता पूण ते कायम स्वरुपी आसचें न्ही. पूण सगळ्यांत पयलीं म्हाजें अशें मत आसा की 1-2 म्हयने आमी वचून दिवचे. म्हणजे सादारण हो जून आनी जुलय सादारण गेलो की ऑगस्टान आमी स्कुलां स्टार्ट करपाची आमी चिंतूं येता परिस्थिती पळोवन. आनी जर ती तेन्नाय जर नासली जाल्यार तेणें एज्युकेशन डिपार्टमेंटान तेचेर दुसरो कितें तोडगो काडचो. किंवा आमची आत्तां हांवें जसो रेफरन्स दिलो मेघना सावंतांचो की त्यांच्या म्हणण्या प्रमाणे तुम्ही जानेवारीन सुरू करा, कारण तोपर्यंत ह्या कोरोनाचेर कितें तरी एक तोडगो येतलो अशें म्हाका तरी दिसता. एखादें मेडिसीन येतलें किंवा आयलें सुद्दां ना जाल्यार ह्या 6 म्हयन्यांत ह्या कोरोना वांगडा आमी जगपाक शकतले. सो शिक्षणा खातीर सद्या आमी 1-2 म्हयन्याचो पॉज घेवया आनी तो म्हणसर शिक्षण खात्यान हेचेर कितें तरी एक बरो तोडगो काडचो आनी तो पालकां म्हऱ्यान आपल्या भुरग्यां म्हऱ्यान स्टुडंट्सां म्हऱ्यान हाडचो आनी तेचे बरोबर टिचर्स तशेंच स्टुडंट्सांक हेचो फायदो जावचो अशें म्हाका दिसता. वायट ना पूण तितून त्रुटी खूब आसात. जशें आमी आयकत आयल्या एक म्हणजे नेटाचो प्रॉब्लेम आसता. चडशे कडेन म्हणजे सिटीन सुद्दां नेट मेळप हें कुस्तार जाता किंवा तेच्या खातीर हाय स्पीड नेट घेवचें पडटा. हाय स्पीड नेट घेतले जाल्यार परत एक्सपेन्सीस वाडटा. तितून आनी एक गोश्ट आसा की आमी जर कॉम्प्युटराचेर किंवा लॅपटॉपाचेर बसून ते ऑनलायन शिक्षण घेत जाल्यार त्या शिक्षणा खातीर एक कॉन्सन्ट्रेशना खातीर फायदो जावंक शकता. पण प्रत्येका कडेन काय कॉम्प्युटर्स ना, लॅपटॉप्स ना. मागीर अशा स्थितीन आमी वतले त्या स्मार्टफोनां कडेन. पूण स्मार्टफोनांची गडबड कितें आसा, स्मार्टफोनाची डिस्प्ले एक तर चडांत चड 6.4 बी आसता, तेच्या वयर काय ना. आनी तितून परत पिक्सलाचो प्रॉब्लेम, तितून परत स्टोरेजाचो प्रॉब्लेम. त्याच्या नंतर स्मार्टफोन ऑनलायन असलो म्हणजे नेट चालू असले. नेट चालू असताना व्हॉट्सॲप चालू असता, फेसबूक चालू असता, ट्विटर चालू असता, इंस्टाग्राम चालू असता आनी आजकालचे भुरगे हे सगळे फॉलो करतात. सो हे जेन्ना तूं ऑनलायन शिक्षण घेता तेन्ना वेगवेगळ्यो मॅसेजी येत रावतल्यो. फेसबुकाची येतली, तुगेली व्हॉट्सॲपाची येतली, तुगेली ट्विटराची येतली, त्याच्या आनी मदीं फोन कॉल्स येवंक शकतात. सो तुजें जें कॉन्सन्ट्रेशन आसा हें कॉन्सन्ट्रेशन ह्या मोबायला वयल्यान जावप शक्य ना. आनी मॅक्झिमम पॅरंट्सा कडेन आसा तो चडांत चड स्मार्टफोन, दे डोंट गो फॉर लॅपटॉप्स गो कॉम्प्युटर्स. म्हणटकूच ह्या ऑनलायन पद्दतीन कॉन्सन्ट्रेशन पॉयंट हो मेन पॉयंट जो आसा तो खूब डिफिकल्ट जातलो. त्या शिवाय मोबायलाचे इतरही आमकां म्हणजे डिसएडवांटेजीस आसा ते खबर आसा. आमी सदांच म्हणटा भुरग्यांचो मोबायल घेवन बसचो न्ही, कारण कितें तर तेंच्या दोळ्यांचेर त्रास जाता, दोळ्यांत ताण येता, रेटिनाचेर ताण येता, बेगीन चश्मो लागता किंवा अंधत्व येवंक शकता. त्याच्या नंतर तर काळखान घेवन बसत जाल्यार आनिकूय दोळ्यांक त्रास. त्याच्या नंतर जी पॉश्चर आसता मोबायल घेवन बसपाची, ती पॉश्चरी खातीर तुगेली भुजा किंवा मान किंवा स्पायनल कॉर्ड हेचेरूय परिणाम जाता. आनी शिक्षण घेवप म्हणजे तुका 4-5 वरां तरी बसचें पडलें ऑनलायन. 4-5 वरां ऑनलायन बसप इज व्हेरी डिफिकल्ट जॉब. म्हणजे तुमी आमी न्ही मान्य करतले किंवा म्हाज्या एजीचे मान्य करतले, भुरग्यांक ते एक वेळ कळचें ना, पूण तेचे परिणाम दुरोगामी आसतले, फुडें ते खूब त्रासदायक ठरतले. हांव उमेश रेडकार. आयज जी आमची शिक्षण पद्दती आसा ऑनलायन करपाचो जो प्रयत्न चालू आसा तेजे बद्दल हांव तुमकां कांय तरी सांगपाक सोदतां. हांव अगदी प्रायमरी लेवल ते महाविद्यालय पर्यंत पालक शिक्षक संघाचो अध्यक्ष म्हणून काम केल्लें आसा. पयलो प्रथम वेलगांव प्रायमरी स्कूल, तेजे नंतर मंगेशी वागळे हायस्कूल, तेजे नंतर कामाक्षी हायर सेकंड्री, JVMs हायर सेकंड्री आनी गव्हर्मेंट कॉलेज खांडोळा. आनी अशा जाग्यांचेर काम केल्या नंतर म्हाका अशें कळून चुकलां की आमी जे वेळार पालक प्रबोधन मेळावे घेताले त्या वेळार आमी शिक्षण तज्ञ, कोण जाणकार, कोण अशें हाडटाले आनी त्या वेळा पासून एकूच असो आमकां आवाज येतालो की भुरग्यांक मोबायल हो दिवप ना. मोबायल दीत जाल्यार भुरग्यांची वाट लागतली, भुरग्यांच्या शिक्षणा कडेन दुर्लक्ष जातलें, भुरगो भरकटतलो. हें सतत आमकां मार्गदर्शन जातालें आनी आमकां तें पडटालें बी. आनी आमी बी आमचे पद्दतीन आमच्या भुरग्यांचेर सुद्दां तो प्रयोग केलो. आमच्या भुरग्यांक आमी मोबायला पासून पयस दवरलेले जेणे करून आयज ते बरे आसा. म्हाजो भुरगो अशे तरेन वागणूक करून अगदी महाविद्यालय आयज तो कायद्याचें शिक्षण घेता. मदीं तो स्टुडंट कावन्सिलाचो चेअरपर्सन सुद्दां जाल्लो आनी ही सगळीं तेजेर बंधनां घातल्या उपरांतचें फळ आसा. आनी आयज जी सरकार ऑनलायन शिक्षण पद्दती सुरू करूंक सोदता
तेजो म्हाका तसो दिसना की जो फारसो असो इफेक्ट भुरग्यांचेर जातलो आनी भुरगे ताका प्रतिसाद दितले म्हणून. कारण अशें दिसून येता आयज सगळ्यान पयलीं म्हणजे आयज आमी जो मोबायल वापरतात तो सतत ताका नेटवर्काचो प्रॉब्लेम आसता. नेटवर्क हें सतत आसत ना, एक दीस आसलें 5 मिनटां आसतलें, मागीर 2 दीस आसचें ना, अशी पद्दती आसा. आनीक हें नेटवर्क जर ना जायत जाल्यार भुरग्यांक ती कनेक्टिविटी मेळपाची ना. त्याच पद्दतीन आनीक एक मुद्दो आसा. आयज पळयात स्मार्ट फोन म्हणजे सहज 15-20 हजार रुपया. आयज एका बापायची समजा 1-2 भुरगीं आसता, 3 भुरगीं आसता आमी पळयतात आनीक एका बापायक तर एका वेळाचेर 50-60 हजार रुपया जर खर्च करपाक पडलो अशें हेका लागून जाल्यार त्या पेरंट्साचेर आमी तेजें एक मन जाणून घेवया की आयच्या तुटपुंज्या पगारांत एखाद्या वेळी थोड्यांक काम आसता किंवा नासता. जेजे कडेन आसा तांकां शक्य आसा आनी जेजे कडेन ना ते भुरग्यांक कांयच दिवंक शकना. आनी अशे वेळार कितें जातलें, समजा एका क्लासींत किंवा एका स्कुलान 50-60 भुरगीं आसा आनी तितूंतल्यान एक 40 जाणांनी घेतले आनी 20 जाणांनी समजा घेतले ना जाल्यार त्या भुरग्यांचो सुद्दां एक मानसीक अशी स्थिती जातली की आमी हें शिक्षण घेवपाक शकना, आमची बाकीची भुरगीं घेवपाक शकता. कारण आमची ही परिस्थिती अशी आसा आमच्या पेरंट्साची. ताका लागून हो एक म्हजो मुद्दो आसा तो आयच्या ह्या शिक्षण तज्ञांनी आनी शिक्षण पद्दत जी कोण आमचेर लागपाक सोदता तेंच्यांनी तेजेर विचार करचो. त्याच पद्दतीन म्हणजे थोडक्यात सांगपाची म्हणजे ती एक गुरू शिश्य परंपरा जी आसा ती हांगसर ना जातली अशें म्हाका दिसता. कारण ऑनलायन शिकप थियरिकली आनी त्या विशयाचें प्रॅक्टिकल करप हेजे भितर खुबसो असो एक मदीं गॅप पडटलो. म्हणजे थियरीच उरतली, प्रॅक्टिकली कांय जावचें ना अशें तरी म्हाका दिसता. तेन्ना हें एक म्हाजें मत आसा सामकें की थियरी आसली आनी प्रॅक्टिकल ना जाल्यार तेजी जोड केन्नाच जावची ना. त्याच प्रमाणे एक शिक्षक आनी एक विशय ही सुद्दां पद्दत जावंक शकता. आयज पळयात आमी पळयताच आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एके कडल्यान खंयच्यान तरी सगळ्याक मन की बात ह्या विशया द्वारे संबोधीत करता. नरेंद्र मोदी एकटोच उलयता आनी अख्खी आमची इंडिया ते सगळें आयकत आसता. अशी समजा तर पद्दत जाली जाल्यार ह्या शिक्षण क्षेत्राचेर सुद्दां एक मोठो असो परिणाम जावंक शकता. आयज कितकेशे शिक्षक ह्या पेशांत आसा आनी समजा हो जर प्रयत्न यशस्वी जाता असो दिसलो सरकाराक जाल्यार सरकार हेजेर सुद्दां विचार करूंक शकता की हे टिचरांक आनी आमी कित्याक दवरपाचें, स्कुलां कित्याक जाय, हें जाय तें जाय. हांव मातसो उलयता आसतना एडवान्स उलयलो खरो पूण तरी आसतना हेजेर एक विचार करी सारको हो एक विशय आसा. तेन्ना म्हाजें तरी अशें मत आसा की जी ऑनलायन शिक्षण पद्दती जी आसा ती सामकी घातक आसा. कारण जो आमी मोबायल सेट भुरग्यांक दिवपाचोच प्रयत्न करूं नाशिल्लो तो अकस्मात तेंचे कडेन तर एक स्मार्ट फोन जर आमी दिलो जाल्यार तेजो दुरुपयोग जातलो. हांव नरेश उलयकार. आज जे सरकारान जे ऑनलायन जे शिक्षण चालू केलां तें आज ल्हान भुरग्यां खातीर सामकेंच धोकादायक आसा. म्हणटकीर आज ते ल्हान येता पयली 2रे ते 4थी पर्यंत जेंकां केलां पळय तांकां ते दोळ्यांक सामकेंच घातक आसा. पण म्हाजें अशें मागणें आसा सरकारा कडेन की तेंच्यांनी कितें तरी तेजेर उपाय करचो आनी ते ऑनलायन पद्दत जी आसा पळय ती सामकीच बंद करची. संस्कार घडटले जाल्यार शिक्षक हो तेंचे मुखार आसपाकूच जाय. कारण शिक्षक हो व्हडलो जसो आवय बापूय घरा कडेन तेंचेर एक धाक दवरून संस्कार घडयता तसो शिक्षक तेंचे मुखार आसले नंतर त्या भुरग्यांचेरूय एक बरे संस्कार घडोवपाचें व्हडलें काम कार्य करता. शिक्षकूच ना फुड्यान जाल्यार त्या भुरग्यांक कांय भंय म्हणटा तो उरचो ना. दुसरी गजाल हे स्कूल जे आनी कितें आसा पळय आतां क्लासीस उरपाना, मॅनेजमेंट आसा तें उरपाना, जावं तेंचे कोण स्टाफ आसतात तेंचीय गरज पडपाना. म्हणल्यार फुडें कितें जातलें तेंवूय सांगपाक शकना. पूण मोबायलाचेर जे हें आसात जे शिक्षण पद्दत म्हणल्यार ती सारकी धोकादायकूच.